उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण ब्रेस्तारा ढवळे फोंड्या हांगासरले स्क्रॅपयार्ड जमनीदोस्त करपाक सुरवात केली। 7 स्क्रॅपयार्डांचेर ही कारवाय सुरू केल्या। हे बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड म्हण फाटलो कितलोसोच काळ थळावे तशेंच पंचायतूय आरोप करताले। अर्डेक्सो खातीर ढवळेच्यान विदिता प्रभू। सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार हांव पंचायतीक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी उरलेले सगळे जेणी ह्या गजालीक मेहनत घेतली, लोकल्स आसूं सपोर्ट आशिल्लो आनी आमच्या MLAचो सपोर्ट आशिल्लो, एडवोकेट्स जे इनवॉल्व आशिल्ले आनी आतां जे स्क्वॉड सगळे टीम आसा जी हेल्प करता तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा। हो बरोच लाँग पेंडींग इशू आशिल्लो आनी 2017 हेजी दखल घेतली गेली आनी काम चालू केलें, बट काही कारणास्तव 2021 ते खंय तरी स्टॉप जालें आनी केस हायकोर्टाच्या बोर्डार येवन आशिल्ली। सो तेज्या नंतर मदीं 2 वर्सांचो पिरियड गेलो तेन्ना आतां जी बॉडी आसा तेणी खरीच बरी मेहनत घेतली। आमच्या सारक्यांनी इनिशिएटीव घेवन तांकां लेटर्स केल्ली की हे सगळे इल्लीगल जे आसा स्क्रॅप जावं सगळी स्ट्रक्चर्स ती डिमॉलिश करा म्हणून। सो परत खंय तरी बोर्डार घेवपाक आयच्या पंचायतीच्या बॉडीनूय बरे भशेन मेहनत घेतली। आमच्या MLAनूय त्या गजालीन आमकां बरो सपोर्ट केलो, कारण हांव पर्सनली खुबश्या गजालींनी हेंच्या वांगडा इनवॉल्व आसा। म्हाकाय तेणी बरो कॉपरेट केलो आनी आमकां फुडें हायकोर्टान बोर्डार हाडपाक आमच्या MLAन बरो सपोर्ट करून एडवोकेट दिलो आनी एडवोकेट भोपेन बरें काम करून 2 हियरिंगान प्रॉपर केस फायनल करून हाडली आनी तेचो रिजल्ट आयज आमी हांगा पळयता आनी तेज्या खातीर हें डिमॉलिशन जाता। ती कशें आसा की सिस्टम म्हटली की तांकां सगळे लिगॅलिटीज आनी हें प्रूव करचें पडटा। सो ती बोर्डार हेच्या हितून डेप्युटी कलेक्टरान केस आसा तो म्हाकाय आय एम होपफूल की ती केस पास जावन उरलेले जे इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा ते जातले। 2018तल्यान आमी ह्या डेमोलिशनाच्या फाटल्यान लागलेले। खूब कोर्टांतल्यान आमकां खुबशे झगडचें पडलें, कारण जो हांगासरलो ओनर आशिल्लो तो कितें ना कितें तरी कारणां खातीर ती केस लांबयत वतालो, पूण उसरां जायना। पूण आज खंय तरी आमकां एक बरी ऑर्डर मेळ्ळी आनी आज ही इल्लीगल स्ट्रक्चर्स डेमॉलिश जाता। स्क्रॅप यार्डाची एक वेगळी केस ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरान चालू आसा न्यूसेन्साची, ती बीन ह्या म्हयन्यान आसा आनी तितूनय बरो निकाल आमच्या फावरान येतलो रोखडोच अशी आमी आस्त बाळगिता। हायकोर्टाची एक बरी ऑर्डर आशिल्ली, कारण एक्चुली पंचायत सेक्रेटेरिएटांतले हांव म्हणटा, आमच्या पंचायतीचे सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरीन हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आनी 40-45 इल्लीगल स्ट्रक्चर्स आसा आनी ताजेर एक्शन घेवची म्हणून BDOक आनी पंचायतीक बरयल्लें आनी त्या प्रमाणे मागीर ही प्रोसिडींग्स चालू जाल्ली। BDOन इन्स्पेक्शन केल्लें, पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें आनी मागीर डेमोलिशन ऑर्डर काडली आनी ताजे उपरांत मागीर त्या डेमोलिशन ऑर्डरीक चॅलेंज जाली। डेमोलिशन ऑर्डर चॅलेंज करता आसतना जो हांगासरलो ओनर आपूण म्हणटा ताणें 3 हावस टॅक्स रिसिप्ट प्रोड्यूस केल्यो आनी स्टे ऑर्डर घेतली। ताजेरूय आमी खूब झगडले की आमी दाखयता हांगा की 40 स्ट्रक्चर आसा आनी तो फक्त 3 हावस टॅक्स रिसिप्ट दाखयता आनी ताका स्टे ऑर्डर मेळटा, जाल्यार 3 हावस टॅक्स रिसिप्ट दाखोवन उरलेली 37 स्ट्रक्चरां आसा अशें धरा तुमी, जाल्यार तेंचे हावस टॅक्स खंय गेले। सो कोर्टानूय बीन स्टे ऑर्डर दिता आसतना मातशी जतनाय घेवपा जाय। हें हायकोर्टानूय पयर एका ऑर्डरीन प्रॉपरली सांगलां की स्टे ऑर्डर दिता आसतना तुमी पळया तांचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा तें, आनी ह्या असल्या कारणां खातीर हें डेमोलिशन असलें प्रोलॉंग जाता। तुमी पळयत जाल्यार हांगा टॉयलेटीची व्हडलीशी तशी चडशी वेवस्था ना। चुकून एखादी एक टॉयलेट तुमकां खंय तरी दिसतली। हांगा रेजिडेन्शियल हावजीस आसा, हांगा तुमी पळयत जाल्यार फाटल्यान पिशव्यो सगळ्यो स्टॅक केल्या, हांगा लांकडां सगळीं आसा, लोखण आसा आनी कितें सगळी घाण सगळी हांगा आसा। पावसान हांगा मॉस्किटो ब्रिडींग जावन डेंगू मलेरिया जावपाची खूब शक्यता आसा आनी होच मुद्दो घेवन आमी झगडल्या आनी डेप्युटी कलेक्टरानूय आमी तोच मुद्दो घेवन झगडटा की न्यूसेन्स हांगासरल्या सायडींतल्या लोकांक जे रस्त्यार लोक वता तेंचे खातीर हो न्यूसेन्स। फाटीं मे म्हयन्यान हांगा एक मोठो फायर इन्सिडंट जालो, ताचे खातीर 2 दीस नॅशनल हायवे आमचो बंद जालो। सो हें सगळ्यांनी लक्षांत घेवपा जाय की तो स्क्रॅप यार्ड ह्याच एरिये भितर आसा। हांगासर जे स्क्रॅप यार्ड आसा तांकां पोल्युशन कंट्रोलाचें परमिशन ना, तांकां पंचायतींतल्यान तेंच्यांनी कसलेंच परमिशन घेवना।